कचरो आनी नितळसाण हे पालिकेचे काम आनी ताचे खातीर जी मदत लागतली ती करपाक हांव तयार आसा म्हूण मंत्री मिलिंद नायक उलयलो. मात सड्यार कचरो काडिल्ल्या जाग्यार परत डंप करप ही पालिकेची चूक म्हूण तो मुखार उलयलो. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा. And I have come to know that there is a unsegregated garbage at the site, and if the place is almost exhausted, and we are on the verge of searching for another landfill site. I have also requested the director of Panchayat to explore the possibility of identifying a site for the landfill site, and I have also requested the administrator of Komuntal also to come to our aid, because Vasco city I want to make a clean city as well as garbage free city. So keeping this in mind, in the long run, this whatever existing place, it will not be sufficient to us. The upgradation of our garbage treatment plant is already in progress. We had awarded work to one of the agency, and the agency has been doing this job, but whatever action they have been taken is not that much of satisfactory to me. We have informed the MMC, we have informed our in charge, the G Soda Corporation, and eventually as per we know, bioremediation, biomining, it's actually a process where you treat the old garbage dump, which is around 10 years old garbage dump, which has to be treated through bioremediation. And so eventually the garbage I have been treating is a very old dump garbage. फूल मार्मुगावचो जितको गार्बेज जाता तो हांगा हाडून तेमी डंप करतात. डंप करता आसतना सुद्दां अनसेग्रिगेट हाडून डंप करतात. हे पळोवपाक गेल्यार लास्ट 2008 अपग्रेडेशन आमी हे केल्लें. सो अपग्रेडेशन करता जाल्यार 2016 एक इनिशिएटीव घेतली आमच्या आमदारान मिलिंद नायकान, आनी तेन्ना तेमी एक प्लॅन तयार केलो की पार्ट करून स्लो करून गार्बेज काडपाचो, आनी तेमी हाडून अशें मशिनरी बसयली, तो गार्बेज सेग्रिगेट करून तेमी हे करपा लागले. सो बरो इनिशिएटीव घेतलेलो. सडनली आतां पळयत जाल्यार गार्बेज आसा तसो डंप जाल्लो आसा. सो आतां तेमी गार्बेज डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करता, हाडटा, डंप करता. सो आतां ह्यो डंप करता गार्बेज हाडून एका ते सेग्रिगेट करपाक भरपूर टायम वयतलो. तसो ह्यो गार्बेज पण तसोच उरतलो, आनी हे लोकांक आमच्या साडेकारांक भरपूर त्रास जातलो. हांव साडेकारांक सांगपाक सोदता एकूच, जितको कोल पोल्युशन आसा पळय तेन की डबल आमकां पोल्युशन गार्बेजान जाता. सो साडेकारान आमच्या सगळ्यांनी सपोर्ट करपाचो आनी हो गार्बेज आमी बंद करून दवरपाचो, बंद करपाचो. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गोवा पोल्युशन बोर्डार की मातशें येवन तुमी विजीट करपाचें. तशेंच लागींच आसा हांगा आमचें हॉस्पिटल आसता 200-300 मिटर सुद्दां नासतलें, 200-300 मिटर नासतलें. हे पेशंट इतको त्रास जाता हांगा. लोक येतात थंयसर बरें ना म्हण येता, आपल्या जिवाक बरें ना म्हण येतात, पळय जाल्यार वासाचें तेमकां आनी नाका जाता. सो हांव जाता तितकें मागता साडेकारांक जितकें तुमी आतां कोल पोल्युशन हें म्हणटा हे जर आमी मातशें हेजे गार्बेजी खातीर मातशें उलोवया म्हणून.